या आनी अशें देवान दिल्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया.
ಸ್ಟೀಫಾನ್ಸನ್ಗೂ 450 450. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. जर क्रिस्तातही आम्ही मेल्याव तर ताच्या संगता सासणात जियेतल्या. ह्याच बाबार्थान आनी बरोबशान म्हज्या आवयक आम्माक देवाक समर्पण दिवंक आनी सासणीक विशय मागून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगता जमल्या. ह्याच देव तेंपलांत आम्माक तांता पर्यंत सदांनीत म्हणले बरी मिसाच्या बलिदानान तिणें वांटो घेतलो. हांगा तावनूच तिणें देवाचें उतर गाजयलें आनी विविध संघटनांत सेवा दिल्ली. आज तेंच बलिदान तिच्या सल्वासवा पासून आमी भेटयता. तिचें भाग म्हणटा कित्याक म्हळ्यार लॉकडावना उपरांत मिसां आराम जाल्यात. मात्र म्हज्या आवयक मरोवंक कसलेंय बेनातलें ती तयार आसली. पूण एक तिची आशा म्हाका एक बरें मीस मेळ्ळ्यार पुरो जाता म्हूण. हांव खंडीत पात येता ती आज संतुश्टी. इतले जण म्हजे याजक भाव धर्म भयणी आनी तुमी सक्कड मोगाची ह्या मिसाक हजर आसचें हांव चिंता म्हज्या आवयचें बागच. God could not be everywhere, that's why he created mothers. देवाक सर्व जाग्यांनी हजर जावंक साध्य जावंक ना देखून ताणें आवयांक रचलें. आमची आवय देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन आसली. तिच्या उतरांत, तिच्या करण्यांत आनी तिच्या जिविता मुखांत देवाचो, जेजूचो आनी मोरयेचो मोग आनी पेल्याचो मोग तिणें शिकयलो. असली भाग्यवंत आवय दिल्ल्या देवाक आमी तिची भुरगीं 7 जाणां भुरगीं आनी सगळीं कुटुंब आज देवाक अर्गां पाठयता. तिच्या बऱ्या करण्याचें इनाम दी देवा म्हूण आज आमी मागता. तिच्या सर पातकांचे मुखसाणें दिवन तिका सासणाचें सूख दिवंक देवा लागीं पोराता. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानता तसलें जमच्याक आमचें उणेपण वळखून घेवया. आमकांय एक बऱ्या मरणाची कृपा दी देवा म्हूण मागया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा पेनीनो म्हजो अनुसारून सांगता. मनान चिंतून गुणानुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हज्या सुदार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पेनीनो तुजे खातीर अपराध देवा लागीं विनंती करात मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं.
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुवें म्हाका दिल्ल्या आवय बापाय पसत हांव तुका अर्गां दितां. म्हज्या अंतरलेल्या आवयचो मोगान आनी मानान उडास करून तिची पातकां बोगोस आनी सासणाच्या उजवाडाच्या संतोशान तिका नव्यान पळोवंक म्हाका निर्नेमून विश्वासान आमी तुज्या लागीं मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सांब पावलून रोमागारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा सोमेस्ता पासत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या ध्यान्या सवें हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावात. देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण. ती नितीवंत म्हूण देवूच फैसल दिता. तर तांकां गुण्यावकार करूंक कोणाक तांकां. क्रिस्त जेजू मेलो, जिवन जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पसत विनंती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळें करतलो. कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तत्वार, आपाय वा तलवार. जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडता. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणां, मरण जावं, जिवी जावं, देवदूत जावं, सैंबावर्त्यो सुक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना. देवाचें उतर हें देवाचें उडपार. Ocean,
सर्विस फॉर तुमचे सोबे असो तुमचे सवासो जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया जेजू येवन पावतना लाजराक फोंडावन दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेथानिया जेरुजलेमाक पयस नातल्ले सुमार 2 मैलां भितर आसले म्हणयत. शहराचे साबार जुदेव मार्था आनी मरियेक मेळून ताच्या भावाच्या मरणा उपरांत ताका बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्था ताका मेळोवंक फुडें गेली, पूण मरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्थान म्हळें, सुम्या, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो, पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्था म्हणली, तूं निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांव पुनर्जिवंतपणांनी जीव. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरात जाल्यार जियेतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमंता तो सासणाक मोर आसोना. हे तूं सतमंताय? तिणें जाप दिली, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसचो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सतमंता. देवाचे उद्धार हे वागणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आफ्रिकाच्या केन्या गावांत तांच्या मूळ निवास्यामध्ये एक विशेष संप्रदाय आसा आणि ही संप्रदाय आलाफो म्हणल्या नांवान आसा. आलाफो म्हळ्यार अँड देन आनी उपरांत. तरणाटे 14 वा 15 वर्सां प्रायेचे दोग तरणाटे चेरके एकामेका लागीं एक संभाशण चलयतात. एकलो सवाल विचारता आनी एकलो जाप दिता. सवाल विचारतलो विचारता, वॉट आर यू गोइंग टू डू वेन यू ग्रो अप? तूं व्हड जाता आसतना कितें जायतलोय, कितें करतलोय? आय विल लर्न ए ट्रेड म्हणटा तो जाप दिवन. हांव एक वृत्ती शिकता. आनी उपरांत तो सवाल विचारता, उपरांत हांव एक काम जोडटलो. आनी उपरांत परत सवाल येता, उपरांत हांव जायतो दुडू एकठांय करतलो.
आनी उपरांत लग्न जातलो आनी उपरांत भुरग्यांक जल्म दितलो आनी उपरांत त्या भुरग्यांक व्हड करतलो आनी उपरांत हांव आजो जातलो आनी उपरांत म्हज्या पंगडाचे मुखेली म्हाका करूंक पुरो आनी उपरांत म्हाका मुखेली केलो तर हांव म्हज्या लोकांचेर राजवट चलयतलो आनी उपरांत हांव प्रायवंत जातलो आनी उपरांत सवाल विचारनाका म्हणलो तो आनी त्या वेळार सवाल विचारुल्लो आकाशाक आपले बोट दाबकोवन म्हणटा यू शूड बी थिंकिंग ऑफ लायफ एंड डेथ and your soul when you are still young. तुझ्या जिणये मरणा आनी आत्मा विशांत तुवें तरणाटो आसतनाच चिंतूंक जाय म्हणून ही एक भोव विशिश्ट संप्रदाय आपल्या शेवटा विशांत आज 300 सवाल आमच्या दोळा मुखार आसात मोगाळ भाव भयणीनो आमी जायते शिकाप जोडताव कामां करताव पयशे जोडताव लग्न जावयेत भुरगीं बाळां आसा जावयेत बरी कुटुंबां आसा करयेत प्रायवंत जावयेत उपरांत कितें गे म्हणलें सवाल आनी त्या उपरांतल्या सवालाक मनशां जावं आनी मनशाचे चिंताप आमकां जाप दिना आईची देवस्तुती आनी आमचे मदें सोम्या थंय न्हिदिल्ली आमची भयण मेरी आसा ही आमकां जाप दितात आनी उपरांत आमकां कितें आसा म्हणलें आईची देवस्तुतेंत देवाचें उतर आमकां सांगता जेजू आमकां स्पश्ट सांगता हांव जावन आसा पुनर्जिवनपणानी जीव जो कोण म्हाका सतमंता तो मोरात जाल्यार जियेतलो हे संवसारी जिवीत तात्कालीक जावयेत 80 आनी 100 वर्सांचे आमच्या भयणी बरी जावयेत मोठवें वा लांब पूण हाका एक अंत आसा पूण मेल्ली कूड मातयेक वेता तरी मनीस नाश जायना जेजूक निकेपिलो तरी तो पुनर्जीवन जावन उठलो तो रुपांतर जालो महिमेन नेसलो आनी आमकां समेस्तांक भरवशेचें किरण जातलो आनी तो पुनर्जीवन जाला देखून मात्र तुमी आनी हांव आज ह्या देव मंदिरांत आसाव त्याच पुनर्जीवन क्रिस्ताचेर आमचो भरवसो आसा देखून आज ह्या जिविता उपरांत आनी एक जिवीत आसा तें शाश्वत जिवीत जोडूंक आमकां देवान आपोवणें दिल्लें आसा म्हूण आमी समजताव पवित्र सभा आमकां दोतोरडेन शिकयता आमी ह्या संवसारांत आसाव देवाक वळखूंक देवाचो मोग करूंक देवाची सेवा करूंक आनी शेवटीन देवा थंय विशेव घेवंक आनी संतोश भोगूंक हो शेवट जोडटा वरेग आमकां सुशेग आसचो ना आमची काळजां तुजे पसूत आसा केल्यांत हे देवा ती तुजे थंय विशेव घेता वरेग आमकां सुशेग आसचो ना म्हणून सांत आगोस्तेरीन म्हणलें एक ल्हान भुरगें एक काळोख जाता आसतना दीस बुडोवन येता आसतना एका सेमितरीच्या भितर रिगले गे आनी त्या वेळार थंय दरवट्या लागीं आसलो मलगडो एकलो विचारूंक लागलो भुरग्या कडेन भुरग्या तुका सेमितरी भितर वचोंक ह्या काळोखांत भेन दिसना गे आनी तें भुरगें म्हणालें गे म्हाका भेन दिसना कित्याक म्हजें घर ह्या सेमितरीच्या पलतोडी आसा मोगाळ भाव भयणीनो सांकेतीक रुपान आमचें शाश्वत घर ह्या संवसारी जिविताच्या पलतोडी आसा नावार्देक जिमरी उसान अर्थाबरीत उतरांनी गायिल्लें गीत आसा अक्रॉस द ब्रिज देर इज नो मोर सॉरो अक्रॉस द ब्रिज देर इज नो मोर पेन द सन विल शाइन अक्रॉस द रिवर and you'll never be unhappy again
पलतोडी सांख्याच्या ना कांय विळाप पलतोडी सांख्याच्या ना कांय दूख प्रकाशतलो सूर्य पलतोडी न्हंयच्या आनी तूं केदींकच जावं सोनाय असंतुष्ट खंडीत जावन ह्या जिविता उपरांत हो सांखो उतरल्या उपरांत आमकां येवंक आसा त्या नव्या आनी शाश्वत जिविताक सोम्यान आज आमकां आपयलां म्हणल्यार आमी उडास दवरूंक जाय त्या खातीर सोमी आमकां परत आनी परत उडासाक हाडटा हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो तोच जिवीत असो उंडो स्विकार केल्ली आमची भयण आज त्याच अमर जिविताक त्याच सोम्या थंय उतरून गेल्या म्हणून आमी सतमंता आमी आयकलां जॉन रस्किन एक नांवार्थीक बरयणार एका दिसा रस्त्या बगलेर तो आसतना दिवे पेटयणार एकच दिवो पेटोवन मुखार वचून आसुल्लो आनी मुखार दिवे पेटोवन वेत आसतना काळो कांत तो पयस जाल्लो आनी ह्या वेळार जॉन रस्किन बरयता ताणें समखाल्ली वाट ताच्या फाटल्यान ताणें सोडून गेल्ल्या त्या दिव्या मारिफात आमी फारकी येत खंडीत जावन मेरी बायेन समखाल्ली वाट तिणें तिच्या फाटल्यान सोडून गेल्ल्या दिव्यान थावन आमी फारकी येत दिवे तिच्या भुरग्यां थंय दिवे तिणें केल्ल्या बऱ्या कामां थंय दिवे तिच्या भावार्थी जिणयेचे दिवे तिच्या पेल्या थंय आनी प्रत्येक जावन दुबळ्या दाट्ट्या थंय आदारिल्ल्या त्या माया मोगाच्या करण्यांचे आज देवाच्या गोपाक ती पावल्या म्हणून आमी सतमंता मोरयेचें नांव तिका आशिल्लें मोरयाच्या जल्मा दिसाच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे सप्टेंबराच्या 9 तारखेर ती जल्माल्ली आनी 100 वर्सांची जिणयेची धांव धांवून आज देवाच्या गोपाक पाविल्ल्या ह्या आमच्या मालगड्या भयणीक मोगाचो विदाय मागोवंक आमी सर्व हांगासर सांगाता मेळिल्ली आसा एक पतीन जावन एक मोगाळ आवय जावन एक प्रामाणीक समाज सेवकी जावन तिने केल्ली निस्वार्थी सेवा खंडीत जावन वाकणूक फावो जाल्ली आनी ह्या खातीर आयच्या दिसा तिचे मरण सकाळी 11 वरार घरा हाडिल्ल्या उपरांत थंयसर लोकांचो व्हाळोच येवन तिका अंतीम नमान आनी विदाय मागतलो तशेंच ह्या मिसाच्या पयलें जायते याजक आनी लोक हांगासर तिका अंतीम नमान भेटोवंक आयिल्लो आमी पळयला एक आवय जावन एका जळच्या वाती बरी आपल्या साथी भुरग्यां पासत तिणी जणी झरयल्ली पेल्याक उजवाड दिवन आपणाकच सेवेन झरयल्ली तिची भावार्थाची जिणी आम्हा समेस्तांक एक प्रेरण जावंक पावल्या जशे मोरी रगात वारयनासतना मार्तिरांची राणी जाली त्या प्रमाणे तिचे संकश्ट वर्त्या भावार्थान आनी धैर्यान सोंसुल्ली वीर स्त्री म्हूण हांवें ती म्हणा जाय भोव वर्तो मोग तिणें याजकांचो केल्लो वर्त्या धैर्याची आसुल्ली आसा तशी सांगची मागण्याची एक वर्ती भावार्थी स्त्री तिचे थंय आमी पळयल्या आनी आम्हा समेस्तांक एक प्रेरण जावन आपणा फाटल्यान वर्ते दिवे ती सोडून गेल्या आज खंडीत जावन पावला सांगता ती म्हणूंक सोदतली म्हजें झूज हांवें बरीं झुजल्या शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवल्या म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा हो मुकूट निती सोमून सुबेदार म्हणटा तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो म्हाका मात न्ही ताच्या येण्या खातीर गूण आसलेल्या समेस्तांकी तो दितलो मोगाळ भाऊ भयणीनो मरणा विशांत कितल्या सोबीत उतरांनी आमी पिंतरायले रे मरण ते दूख आनी वेगळा सार हाडताच मनशा सैमाक खंडीत जावन ते आडूक मारता वय तरी आज भावार्थ आमचो आमकां भरवोसो आनी घटाय दिता पुनर्जिवंत क्रिस्तांत एक दिश्ट आमची उबारूक आमकां उलो दिता आनी त्याच पुनर्जिवंत क्रिस्तांत हांव वळच्यो झरीच्यो कुरपेच्यो झरी आम्हा समेस्तांक अमर जिवीत ताचे थंय लाभयता म्हणलो बरवसो ताणें आमकां दिला तोच पुनर्जिवंतपणाचो मुखवटो
देवा दिन आमच्या बहिणीक मेरिडेसाक काकुळदार देव फावो करून दी आनी आमकां एक दीस तिच्या सांगाता सासणाक त्या पोलतोडीच्या सर्गींच्या राजांत संतोष आनी सूख भोगचें भाग काकुळदार देव फावो करूं दी म्हणून आमी मागया आनी देवा दिन आमच्या भयणी पासून सांगाता आमी मागया सासणाचो विशय दी तिका येसुम्या निरंतर प्रकाश तिचेर फांकून दी समाधानान ती विशय घेवन दी आमेन. ಪಾನ್ಸಂಕು 243 243. मुझ्या भावां भयणीनो मुझे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर पदवेदरा आनी बोधयाळ बापा या बलिदाना वरवीं जेजूच्या रक्तान तुज्या साकरनी मेरेक जी पातकां धुवन काड जाका तुवें पवित्र स्नानान नितळ केल्ली तिका आतां कनवळान पुनर्निर्मळ करून तुज्या मुखामळाचो परसळ भोगून दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरे पार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांते जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो पुनर्जीवन सल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागे पुनर्जिवीत असो बरवसो उदेलो. मरण कोणाक सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बसोवणी आमकां बुजवून दिता.
सर्वेस्परा तुझ्या भावार्थ्यांचे जिवीत सराना ते बदलता या संवसारांतले बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससनाचो निवास तयार जाता देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां संगती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें रगत पातकांचें भोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. पवर्तसो गोट परगटूया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां पावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकळणी म्हज्या आवयची मेरी डॅसाची काकूट कर. तेका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसांत व्यापून मेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताज्या बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगती, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोमदूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलेलें तें प्रार्थने भक्तीपणी आमी मागुया. आमच्या बाबा सरीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता ती संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सगळ्यांक शेतां जशें आमची पडका बगोस आनी आमकां पाप दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटे. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची सिळी संवसाराचे पाप करता ती सिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. कोण तुज्या उतरान तुका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया सर्गींच्या बापा ससनाच्या जिविताच्या संस्कारांत वांटो घेतल्या उपरांत विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता मेरी आमच्या भयणीक पृथ्वे तुज्या करारान तुवें वांटो दिल्लोय तशेंच आतां ह्या संस्कारा वरवीं तिका पूर्ण निर्मळ करून जेजून जोडल्या सर्गींच्या शांतीन ससनाक तिका वांटो दी क्रिस्त आमच्या समया मारी पात मेल्ले कुडीक मातयेक लावनसो कायदो बाबार्थाच्या साली प्रमाणे पाळतना दुनियान देवाक विश्वासून प्रार्थुया ह्या आमच्या भयणीची मेरीची आमी मातयेक लायता विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूंक तिसोत मोह भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळोवंक अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या कांदार ससनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगत तिका पावसाव दयकन बसया मोगाच्यानो देवादिनचल्या आमच्या भयण मेरी डेसाच्या तिका श्रद्धांजली पाठोवन कुटुंबाक बुजयता तांकां चड लागशिल्लो मोगाचो आनी एक यासाक बाप क्लेमेंट मास्कारेनस श्रद्धांजली. मोगाळ गोळी बापानो याजक भावानो धार्मीक भाव भयणीनो आनी हांगासर मेरी बायक आदेवस मागूंक आयिल्ल्या सर्व भाव भयणीनो तुमच्या समेस्तांच्या नांवी देवादीन मेरी बायक मोगाचो विदाय मागून सासणाचो विशय मागूंक आनी तिच्या मोगाळ भुरग्यांक बुजवण पाठोवंक हांव तुमचे समोर आसां. शिरवा फिरगजेच्या कुत्यार म्हणल्या जाग्यार सप्टेंबराच्या 9 तारखेर 1935 इसवेंत देवादीन अँटनी मतायस आनी देवादीन सेराफीन मतायस हांच्या कुटुंबांत ती जल्मली. सप्टेंबराची 8 तारीख मोरयमायाच्या जल्माच्या दुसऱ्या दिसा 9 तारखेर तिचो जल्म जाल्ल्यान मोरयेच्या जल्म दिसाक तिचो जल्म लागशिल्लो जाल्ल्यान तिकाय हांव चिंता येदोळ सांगल्या प्रकार मेरी म्हण मोरयेचेंच नांव तिका दिलें. आनी ह्या देखून हांव जाणा तिच्या सगळ्या जिणयेंत मोरयेचो तिका विशेश मोग कोंताचें भक्तीपण तिचें दिसपडटें मागणें जावन आसलें. 1955 इसवेंत मेयाच्या 3 तारखेर कल्याणपूर माउंट रोजरी फिरगजेच्या ह्या फिरगजेच्या श्री साल्वादोर डेसा संगी तिचें लग्न जाल्लें. श्री साल्वादोर डेसा भोव आपुरबायेचो शिस्तेचो मनीस आनी ताच्या जिणयेंत हिचो पात्र भोव प्रामुख्य जावन आसलो. ह्या जोड्याक 7 जाणां भुरगीं प्रेसी, रोजी, क्लॉटी, डॉटी, फादर डेनिस, विल्सन आनी लविना. पोरगांवांत आसल्या प्रेसी, रोजी आनी डॉटी हांणी दिसपडटें तिका फोन करून आनी गांवाक आयिल्ल्या तबळ तिचे संगी वेळ करसून तिचो मस्त मोग केला. मेरी बाय अस्वस्थ आसल्या हर एका वेळार विल्सन दुबायतावन तिका मेळोवंक येवन तिची भलायकी बरी जावच्या बरी तो पळयतालो. ह्या फावटी तिची भलायकी बरी जाय म्हणून आशेवन तो आयिल्लो.
आनी अजापान म्हणल्या परी ती ICUंत आसली, दोळे समेत उक्ते करनातली. विल्सन आयल्या उपरांत दोळे उक्ते करून ताचे कडेन उलोवंक पावली आनी हेर भुरग्यां संगी ती उलोवंक पावली. आनी हें जावन आसा खंडीत जावन विल्सन, तुजें अदीक वर्तें काम आनी तुजें वर्तें बाग म्हणून हांव पातयेतां. क्लॉटी लागशिल्ल्या केम्मणांत ते वस्ती करन मेरी बायक पळोवंक तबळ तबळ ते येताले. सांगातास तिचे संगी जायतो वेळ ताणें करशिला आनी मस्तू मोग ताणें आनी ताच्या कुटुंबान आनी ताच्या भुरग्यांनी तिका दिला. लाविना मेरी बायाची निमाणें दू. मेरी बाय सांगाता रावून दीस रात म्हणल्या परी लाविनान तिची जतन केल्या. कितले फावटी हॉस्पिटलाक ताणें आपोवन व्हेलां, कितलेशा रातींनी न्हीद कळून तिका ऑक्सिजन दिलां वा वखद दिलां. हें सर्व आमकां लेखाक मेळचें ना, तें लाविना मात्र जाणा. लाविना, तुका एक उतार. तुवें तुज्या आवयक सक्कट भुरग्यांच्या नांवान कितें सर्व दिव्येत, कितें सर्व करयेत तें मोगान तुवें केलां. आनी तें काम तुज्या पती संगी जॉना सांगाता तुवें तें केलां. त्या देखून खंडीत जावन तुजी आवय सर्गींत जावन बेसांवां तुजेर मागून धडटली. हर एक आवय बापायक ह्या जग जावन आसच्या पुताचेर सडीत मोग आसता. मेरी बायन सक्कट भुरग्यांचो एकाच तरान मोग केल्लो, तरी फादर डेनिसाचो सडीत मापान तिणें मोग केल्लो तें हांव जाणा. तशेंच फादर डेनिसांनी तिजो मस्तू मोग केला. पयलें मंगळूर DSCजींत आनी आतां उडपी DSCजींत जायती जबाबदारी ताका आसल्यार तबळ तबळ तिची भेट करून आपल्या आवयक ताणें संतुश्ट दवरलां. आपल्या आवयक निमाणे फावटी हॉस्पिटलाक आपोवन व्हेल्लें ताणेंच जावन आसा. आनी हॉस्पिटलांत विल्सन, लाविना, क्लॉटी, जॉना हांचे संगी जायते दीस तो हॉस्पिटलांत रावला. थंयसर ताणें आपल्या आवय संगी करचिल्यात. आपल्या आवयक वांसय जाय म्हणून सक्कट भुरग्यांची आशा जावन आसली आनी फादर डेनिसाची आशा. पूण देवाची खुशी जावन आसली. तुजें फादर वालीन सांगल्या प्रकार सा पावलाच्या उतरांनी तुजी धांवन तूं धांवल्याय सर्गी आतां ये म्हणून. आनी त्या देखून देवाच्या खुशयेक तिणें पाळो दिवन 80 आनी 100 वर्सांचें ह्या संवसारांतलें पॉयंट संपोवन सर्गी आसच्या आपल्या पतीक साल्वादोर डेसाक मेळोवंक कालच्या दिसा 3.5 वरार ती भायर सरून गेली. देव तिका तिच्या पती संगी सर्गींचो वैभव लाबोवन दी म्हणून जावं दी आमचें प्रार्थना. मेरी बायक मीस म्हळ्यार अपरिमीत मोग. हांव ह्या फिरगजेंत 1983 इसवेंत आसलो आनी हांव जाणा त्या 2 वर्सांनी हांवें पळयलां एकी दीस तिणें मीस कळोवंक ना. हर एक दीस ती मिसाक येतली. त्या वर्सांनी मात्र न्हय आनी ताच्या पयलें आनी ताच्या उपरांत केदाळा म्हणसर तिका येवंक थांगतलें ते दाळा म्हणसर तिणें मिसांत पात्र घेतला. ह्या फिरगजेंत सा विशेंत पावल सभेचो स्थापक सांदोती. जायत्या दुबळ्या कुटुंबांक तिणें सा विशेंत पावल सभे मुखांतर आनी वैयक्तीक रितीन कुमक केल्या. दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक आनी भलायकी क्षेत्राक तिणें दिल्ली सेवा ती मात्र जाणा आनी ती अपार जावन आसा. ओजोनाम मालगड्यांच्या घरा तबळ तबळ ती भेट दितली आनी आपणाचो जल्म दिवस हर एका वर्सा तांचे सिंगी ती आचरण करतली. फिरगजेंत तिची सेवा व्हरती. फिरगज गोवळीक मंडळीचो सांदोती. तिच्या वाड्यांत जावच्या हर एका कार्यक्रमांत ती भाग घेतली. रोसाक मेरी बायेच्यो वोव्यो नातल्यार सोबूस ना. मरणाच्या घरा तिची भेट. थंयसर हर तराची कुमोक ती दितली. सेक्युलर फ्रांसिस्कन मेळ आनी क्रिश्चन मदर सोडॅलिटी हाचो ह्या दोनी मेळांच्यो ती क्रियाळ सांदो जावन आसली. ह्या जगतय तिका अपार गौरव वर्तो मोग आनी तो मोग वैयक्तीक रितीन हांवें तो भोगला. मेरी बाय एक खुशाली मनीस. हेरांक हांसोवचें
आनी आपणें हांसचें हें तिचें देवान तिका दिल्लें अदीक वर्तें देणें. खंयच्याय कार्यक्रमांत कितलोय लोक आसल्यार जर तर तिका भाशण करूंक सांगल्यार कसलेंच भेन आसतना सकडा मुखार उबें रावन ती भाशण दितली. हें देणें भरपूर मापान फादर डेनिसाक तिणें दिलां म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. जायत्या वर्सां तावन तिचें काळीज तितलें बरें काम करिनातलें. केवळ 30% 30% मात्र ते काम करनासलें. तरी आपणाच्या विल पॉवर धैर्यान आनी भावार्था वरवीं 86 वर्सांचे 80 आनी 100 वर्सांचें संतोश भरीत जीवन ती जियेली. खंयच्याय संदर्भार कोणाय संगी आपूण पिडेस्त आसा म्हूण ती दाखयनातली. मेरी बाय कशी आसा म्हळ्यार हांव बरी आसां फादर, हांव बरी आसां हांसून ती सांगतली. तिचें दूख तिका मात्र कळीत आसलें, हेरांक ती कळीत करिनातली. मेरी बाई मागण्याची व्यक्ती जावन आसली. पवित्र बलिदानांत पात्र घेवन कुंगार मोगान सेवसो तिचो अत्रेक व्हरतो. ह्याच खातीर फादर डेनिसान सांगल्या परी तिच्या मरणाक ते मिसाचें बलिदान भेटोवंक तिच्या पुताक देवान फावो केलें म्हणून हांव बरवसतां. कित्याक थोड्या दिसां आदीं थोड्या तेंपा आदीं कोरोना पिडे वरवीं मिसां भेटोवंक अवकाश नासलो. पूण वो अवकाश देवान तिच्या बऱ्या जिणयेक भावार्थी जिणयेक मागण्याच्या जिणयेक दिल्लें वर्तें एक आशिर्वाद म्हणून हांव पातयेतां. आनी भुरग्यांनो, प्रेसी, रोजी, क्लॉटी, डॉटी, फादर डेनिस विल्सन आनी लाविना आनी मेरी बायच्या सर नात्रानो आनी पोंतुरानो, येदोळ म्हणसर तुमी घरा भितर सरतना मोगान तिका आम्मा म्हणून आपयतल्यात आनी मोगान ती भायर धांवन येतली. आनी आम्मा म्हणून तुमी आपयल्यार सर्गीन तावन ती खंडीत जावन पुता हांगासर आसा म्हणून ती म्हणटली. आनी फुडें हें बाग तुमकां ना तरी ती सदांच तुमचे संगी आसतली. सर्गीन तावन बेसांवाचो शिवर तुमचेर देवा तावन ती मागून धाडटली. तिणें जियेल्ली रीत तुमी जाणात. जिणयेंत तिणें रुता केल्ली मौल्यां तुमच्या जिणयेक आदर्श जावन दी. तुमची बरी जिणी पळयल्ली जणां ही मेरी डेसाची भुरगीं म्हणून दीत. हो गौरव तुमच्या मोगाच्या आम्माक तुमी दिया म्हणून हांव सांगूंक अपेक्षितां. तुमच्या नांवान आनी तुमची बोगणां आटापिल्लें एक ल्हानशें कवन आनी सोम्याक दिन वाजचें एक ल्हानशें कवन तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. इंग्लिशान तें आसा, हांव चिंता सगळ्यांक समजतलें म्हणून. रोम इज नॉट माय होम, home is my Rome. At home, having around my mom, yes, home is my Rome, Rome is my home. How closely knit mom and home. One has no existence without the other. If mom is in heaven, I have to roam alone. Perhaps I have everything but no one to bother. God loved us through our moms. He reared us all through our homes. A replica of God, true image of Him, that is the sweetest mom at home. How shall I thank Thee, O Lord, for the gift so greatest? How shall I bow to Thee, O Lord, for the gift so rarest? Ever shall I treasure in my heart so tiniest gifts so sublime offered to me thou hast. आनी निमाणे मोगाच्या मेरी बाई सर्गीन तावन आमी उसारची उतरां तूं आयकतली. आमी सर्वां तुका मोगाचो विदाय मागता. देव तुका सांता भक्तांच्या वरांत जागो दिव म्हणून आमा समेस्तांचें प्रार्थना जावन आसा. आमी सक्कड सांगता म्हणया. सासनाचो विशय दितिका येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांगून दी. समाधान ते विशय घेवन दी. आमेन.
मनान तुका हे बागी आवयपणा आवय तिचे कुशीन तुका वावून घेता रगतीचें आठोवन तुका पियोंक दिता आवय तुज्या कोणूच लक्ती जावची ना आवय ती एकलीच मेळटा दुसरी मेळची ना त्या म्हज्या एकल्याच आनी वर्त्या आवयक आदेवस म्हणून म्हजें मन आयकना म्हज्या काळजाक तडवाना तरी धन्य देवाच्या कुशेक कालती मान घालून तिका अंतीम नमान पाठोवन दुखेस्त काळजान म्हज्या भावा भयणींच्या आनी कुटुंबाच्या सांग्या तर्फेन आमच्या आवयक आदेवस म्हणटा आमी तिच्या 7 भुरग्यांनी आनी कुटुंबाच्या सर्व सन्यांनी तिका आम्मा म्हणल्या विशिश्ट नांवान आपोवचें आसलें आज आम्मा म्हूण उलो करचो अध्याय संपलो आम्माच्या सुरक्षीत आनी मोगाच्या मांता काल संतोषान जियेल्लो बंगराळो युग संपलो आनी आम्मा उडास मात्र पूण तिचें भाग्यवंत जिवीत तें अमर जावन उरतलें आनी आमकां प्रेरण जावन पावतलें ह्या वेळार म्हज्या भावा भयणींच्या आनी कुटुंबाच्या तर्फेन उपकार बावडची 2 उतरां उलोवंक हांव आशेता तुमची परवणगी विचारता पयल्यान पयलें धन्य देवाचो उपकार आठयता आमकां तेज्या भुरग्यांक एक भाग्यवंत मैपासी त्यागी दैरादीक चुरूक आनी बुदवंत आवय दिल्ल्या बसत आम्हा बरी ना म्हणटना स्वाभावीक जावन सबार आनी विचारलें सवाल तेंच्यांनी म्हळ्यार प्राय कितली आनी 86 वर्सां म्हणटना स्वाभावीक प्रतिक्रिया प्राय जाली न्ही गे तातूंत कांय सूख ना पूण हांव सांगता की मोगाच्या व्यक्तींक प्राय ना आमची अम्मा 86 जावं 93 जावं आमकां ती अम्मांच आनीक 86 वर्सां देवान तेका आमकां दिल्यार आमी संतोशान तिच्या सांगता जियेते आसले कित्याक तितल्या वर्त्या मोगान तेणें आमकां पोसलां सांबाळना पाप्पा सोडून 25 वर्सां जातात ह्या वेळार तिणें धैर्यान आमकां सट्टांक एकवटान दवरना ह्या वेळार कोण कोगोळ विलपिरी मंगसाची उतरां म्हज्या उडासाक येतात जर म्हाका देव म्हजो दिश्टीक पडोवन तुका कितें जाय माग म्हणत जाल्यार हांव म्हणटलो एका दिसाक कोणी आमच्या अम्माक धाड देवा जिवन करून धाड देवा म्हूण पूण हांव जाणा ही एक आशा जावनच उरतली देखून वास्तवीक आतां समजून देवाच्या कुशेक कालतीमान घालता अम्माक आमच्या तुज्या गोपान सांबाळ देवा म्हूण मागता हांव उपकार बावरता आमच्या गोवडी बापांचो आयच्या मिसाच्या बलिदान भेटोवन आमच्या मोगाळा वैक सासणीक विशय मागिल्ल्याक आनी आमकां बुजयल्याक आमच्या विगार जरालो सय उपकार बावरता कालच्या दिसा ताणें फोन करून आमकां सट्टांक बुजोवन पाठयल्या हांव उपकार आठयता आज 6 भेटवणी केल्ल्या सर म्हज्या याजक भावांक सबार याजक हांगासर आसात म्हज्या मोगाचे अम्मा की मोगाचे सबार याजक सकाळी एक घरा येवन भेट दिवन गेल्यात हांव उपकार बावरता ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन आमच्या अम्मा पसत मागिल्ल्या सर दर म्हयन्याचो आमच्या माउंट रोजरी फिरगसगारांचो हांवें सेवा दिल्ल्या फिरगस आनी संस्थ्यांत आयिल्ल्या मोगाच्या व्यक्तींचो श्रीमंतावन आयिल्ल्या फिरगसगारांचो आनी आर्थीक मंडळीचो आमच्या इश्ट मित्रांचो कुटुंबाच्या सर्व सन्याचो आनी खालतान बुजोवणेचे संदेश पाठयल्ल्या सर्वांचो हांवें पवित्र सभेचो विशेष मोग केल्लो विशेष तरान स्थळीय पवित्र सभा जावन आसली ही माउंट रोजरी फिरगस तिका मोगाची सदां ती सुखान आसली हांगा तावन सुमार 80 वर्सां पर्यंत देवाचें उतर तिणें गाजयल्लें सबार संघटनान तिणें सेवा दिल्ली आनी अस्वस्थ जाल्ल्या वेळार सकाळीं तेजें प्रोग्राम 5 वरां उठोवन मीज पळोवचें आनी पोर वॉल्टर नंदळीके आम्हाक पळोवंक आयल्या वेळार म्हळें तूं बरें काम करताय आमकां मालगाड्यांक मिसाक येवंक जायना तूं टीव्हीचेर टॅलिकास्ट करताय पळय तें मुंदर वर म्हूण ताकाय बेसावन दिल्लें आम्हाक याजकांचो दर म्हयन्याचो विशेष हुस्को आनी मोग विशेष तरान तिच्या फिरगजेच्या याजकांचो कित्याक तितलोच मोग आनी सेवा फिरगजेच्या याजकांनी दिला फिरगजेच्या याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तिचो एकलो पूत याजक जाल्लें तिका वर्त्या अभिमानाची गजाल जावन आसली सक्कड भुरग्यांचो तिका हुस्को आसलो पूण मुजयल्लो सड म्हज्या भयण्याक आनी बाबाक सांगचें आसलें तुमकां तुमचें कुटुंब आसा ताका कोण आसा म्हाका इतली प्राय जाल्यार आवयचो हुस्को तो आवयचोच हुस्को तेजें एकच वाक्य आसलें बरो याजक जा पाप्पान सरयल्ल्या सतांनी तेच्या वाटेन चल तिचे निरंतर मागणें म्हाका प्रवाद ह्या बरें जिवंक प्रेरण जावन आसलें पूण म्हज्या जिवितांत आयल्या व्हड अनवरा वेळार
चड दूख अनुभव केल्ली व्यक्ती म्हजी अम्मा जाल्यार ह्या वेळार म्हाका चड धैर्य दिवन सर्व पंथ आव्हानां फूड करून प्रेरण दिली व्यक्ती म्हजी अम्मा. तिणें सांगलें, देव तुज्या सांगत आसा, बरें काम करीत वच. आज तावन प्रत्यक्ष तेजो आदार ना तरी सरगार हांव ते कुरपे बेसांवां मागून धाडटलें म्हणलो म्हजो बरो वसो. ह्या वेळार हांव उपकार आटयता आमचो फिरगो जाजक म्हजो सांगाती मानदेक बाप लेस्ली डिसोजा, सकड वेवस्था पाद्र्याबान केल्या मोगान, तशेंच सहायक फिरगो जाजक मानदेक बाप स्टीवन फर्नांडीस आमचो. उतर पळयर घरा आसतना सुखान आसतना कोणसार कुंगार पिडेस्तांची मागणी साक्रामेंटांनी दिल्यात, धैर्य भरलां आनी उल्हास भरीत केला. ह्या फिरगजेच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी आयोगाच्या संयोजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार आटयतां ह्या मिसार अर्थभरीत प्रसंग दिल्ल्या भोवमानादीक बाप वलेरियन मेंडोन्सा, मोगाची श्रद्धांजली भेटयल्ल्या भोवमानादीक बाप क्लेमेंट मास्करनस. हांगाक सक्कर पाद्र्या मोगाचे पूण थोडे चड मोगाचे. Father Clement, Father Freddy, Father Walli, Father Laurie, Father Daniel, Father J.B. Saldana, थोडी नांवां मात काडली, म्हाका माफ करा, उरली नांवां काडना, कित्याक तांकांय ती अम्मा जावन आसली. तुमच्या बेटेक तुमच्या बऱ्या उतराक मागण्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे सांगाती याजक फादर रॉल्वेन, फादर नेल्सन आनी पयले फादर रोहन आसले तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी 2 मिनटां हांव काडून घेता मुगाच्या न्हू. अम्मा ह्याच जून 19 तेका आस्पत्रेक हांवें व्हेल्लें. काळजाच्या पिडे खातीर 21 बरी जाली, पूण परत अस्वस्थ जावन जुलय 9 पर्यंत कंकनाडी फादर मुल्लस आस्पत्रेंत थंयसर तिका अपुर्बायेची सेवा लाभल्या. फादर मुल्लस संस्थेचो डिरेक्टर हांगासर आसा, मानादे बाप रिचर्ड कुवेल्यो. आस्पत्रेचो आडाळतेदार मानादीक बाप रुडॉल्फ डेस हांगासर आसा. संगताचो हेर आडाळतेदार फादर अजीत, फादर नेल्सन, फादर जीवन, फादर रोशन, फादर सिल्वेस्टर, अत्मीक निर्देशक फादर जॉर्ज आनी फादर फेलिक्स. हांव सांगता कित्याक म्हणल्यार फादर मुल्लस म्हजें दुसरें घर. हांव कश्टांत आसतना म्हाका 1 म्हयनो ह्या म्हज्या भावांनी सांबाळिल्लें आनी अजुनूय तो मोग म्हाका ते दिवन आसा, देखून हांव उल्लेख करता तांच्या मोगाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मंगळूरचो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल मस्तपुडी आस्पत्रेक भेट करून मागणी केलां. खाल फोन करून म्हाका सांगलें हांव मागतां. चीफ नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर जॅनेट हे सगळे हांव उपकार बावडटां. डॉक्टर रोशन, डॉक्टर ग्लेन, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर अमित आनी हेर दाखतेर नर्सिंग केअर फातिमांत ग्रावंड फ्लोर आनी आयसीस येवन तूं क्वॉलिटी हेल्थ केअर थंय लाभल्या पासून तूं तांचोय उडास काडटा. जुलय 10 तारखेर आमच्या आशे प्रमाणे तिका घरा आपण हाडले आमी. और शनिवारा तिची सेवा केली आनी खाल गोरटी आस्पत्रेक तुर्तान वरिजे पडले आनी शांतपणी 3.5 वरां तिणें प्राण केलो. सिस्टर डॉक्टर जॉयस, डॉक्टर आर्यन भट, सिस्टर प्रिया, डॉक्टर प्रकाश इंटर्न आनी नर्स मरीन आनी सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो सांगाती याजक मानादे बाप J.B. सल्डान ताचो उल्लेख करता. हांव मस्तपटी ताणें भेट दिवन पिडेस्तांची मागणी साक्रामेंट दिल्यात. तशेंच एक कुटुंबाचो उल्लेख करता, ऑसवर्ल्ड आनी शुभा रोड्रिगस. हांव कश्टार आसतना आनी ह्या दिसांनी मस्त तांणी सेवा केल्या. तशेंच ह्या घरांनी फाटल्या दिसांनी आमच्या घरांत सिंथिया, रॉल्फ आनी रोविना हांचोय देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार आटयतां आमच्या वाड्याचो गुरकार श्री रोनाल्ड सल्डाना आनी तशेंच वाड्या घरांचो उपकार आटयतां आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सान्याचो. तांकां आम्माचेर विशेष गौरव आनी मोग. आमच्या कॉमेंताच्या सिस्टरांचो सारे कॉमेंत गायन मंडळी जुविटा आनी रॉनी आज गायन केलां. सकड सान्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच शिरवांच्या सिस्टरांचोय उपकार आटयतां. उपकार आटयतां फाटल्या 15-20 वर्सांनी निरंतर भेट दिवन सांगात दिल्ली मॅडम हिल्डा, आयडाबाई, फुल्लूबाई आनी सिस्टर निंपा आनी मेरी मेमन. हांव ह्या वेळार उडास करता डिवायन वर्ड हें टॅलिकास्ट करता तांचो दायजी वर्ल्ड mangalore.com तांच्या सर्व सहकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. निमाणें म्हजी भाऊ भयण प्रेसी, रोजी, डॉटी, हांव विल्सन, लविना, विल्सनान आनी क्लोटीन केनेथ आनी विशेष सेवा केल्या. आनी पाद्र्या फादर क्लेमेंटान सांगल्या प्रमाणे जॉनान आनी लविनान बेबीन मस्त सेवा केल्यात. तांकां हांव देवाचे विस्तार आशिर्वाद मागतां. म्हज्या भावजींक, वनीक आनी सक्टांक, नेव्यूज, निसस सक्टांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव इल्लो दरवडलो, म्हाका माफ करा. हा देवस अम्मा, तुवें चलल्या वाटेर सतान आनी नितीन आमी चलतल्या. तुजें नांव अमर करतल्या. सासणाचो विशय दितिका येसुमिया निरंतर प्रकाश तिचेर फांकून दी. समाधान ते विशय घेवन दी. आमेन. कोणाचें नांवां विसरना जाल्यार म्हाका माफ करा. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं.
बोधयाळ बापा, बोधयाळ बापा, आमच्या बहिणी मेरीचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंते जातेले म्हूण तीर भरवशान पाती येता. सर्वेस्परा, आमचे प्रार्थन तो काकुळतेन मानून घे. तुज्या साकरणेक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिशें कर. अशें क्रिस्त सवें पावोन तुजे संगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्त आमच्या सुमया मरेपात. आमेन. मोगाचनो देवा दिनचल्या आमच्या भयणीक ससणेक विशय दिवन मीस दवरला. ह्याच शनिवारा सकाळीं 10 वरांचेर कुटुंबाच्यानी विनंती केल्या ह्या मिसाक येवन आमच्या भयणीक ससणेक विशय मागोवंक सांगात. मोगाचनो आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा भोव आपुरबायेन शिस्तेन भक्तीपणान ही निमाणे विधी आमी देव तेंपलान चलयली. आतां आमी निकेपुंच्या सुवातेक वेता. देखून आमकां नियमां कळीत आसात. देखून सगळ्यां कडेन विनंती कुटुंबाची आनी लागशिली कितली म्हण हांव सांगना आमकां कळटा. दयेकर मोरना सांगता
सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस पूर्णांत विशव घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्याचे पूण तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडीनी खेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात हे आमचें प्रार्थन मानून घे ह्या फोंडांत तुजे साकरणीक म्हज्या आवयक शांत विशव मेळोवंक तूं आमचें पुनर्जीवनपणांनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासणाक प्रकाश बगूंक तिका पावय तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणास अशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सोम्याच्या अधीन करुया सोमी आपल्या शांतीन तिका वेगो आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भावा भयणी पसत म्हज्या आवय पसत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी मागया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणांनी जिवीत म्हाका सतमानता तो मोरास जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे ते जियेता आनी म्हाका सतमानता तो सासणाक मरचो ना लाजाराच्या पोंडार कोरडलो सोम्या आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जीवन केलें आमच्या भयणीक सासणीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भयणीक तुज्या राज्यांत घे आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचे मोर पारली तुज्या भगवंताच्या जम्यान तिका एकठांय आमच्या भयणीक तुज्या फुडें रक्तच्या पवित्र जेवणाक बसली तिका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या उंबावर्तचे बुजवण्यान आनी सस्तीक जिविताच्या परमेशार आमकां आमच्या बापा सर्गीच्या
सर्वेस्परा आम्ही तुझ्या लागी प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साकरणीची काकूट कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुझे कुशी पाळूंक तिका मौन असलें खऱ्या बाबार्थान हांगा तिका बाबार्थ्या ते एकवट आयली तेच परी तुझ्या काकुळतीन सगळी देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासनसो विशेव कॉफीची तयार केला कॉफी सेवीचे बसून कुटुंबाच्या तर्फे विनंती करता तशेंच बुजवणाची जेवण तयार केला जेवण या बुजवणाची जेवण जेवण या कुटुंबाक बुजवण दिचे म्हणून तुमकां कुटुंबाच्या तर्फे विनंती करता
जियेतेल्या